मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमी भाग्यान आंकवार मालेची निश्कळंक काळजाची परब समरमता. आनी ही परब आमकां कितें शिकयता काय? आमी आतांच शुभ वर्तमानांत ही घडणी आयकल्या. जेन्ना आमचो बाळक जेजू 12 वर्सांचो आसतना तो जेरुसलेमाक फाटीं रावता. आनी हें सगळें जाल्या उपरांत ही उतरां भाग्यान मारेच्या खानार पडटा तेन्ना ती आपल्या काळजान सांबाळून दवरता. एक आवयचो मोग आमकां दिसून येता. आनी मोगाच्या भावान भयणो, ही आयची परब आमकां शिकयता. आमी तीन शिकोवण्यो आमच्या जिविताक लावया. पयलें म्हणल्यार मारयेचें निश्कळों काळीज ची परब आमकां शिकयता की आमच्या जिवितांत सगळेंच आमकां कितें जाता तें केन्नाच समजोवचें ना. सगळ्यांची आमकां समजिकाय मेळची ना. जशी मारयेक जाली तशी जेन्ना पयलेच जावन जेन्ना तिच्या म्हऱ्यांत तो आंस बडो आयलो आनी तिका देवाची पुताची आवय जातली म्हूण ती खबर दिली. घडये तिचे जिवितांत जायतें जाय आसलेलें आसतलें पूण तिका त्या वेळार समजूंक ना. मागीर आमी पळयता तिच्या लग्नाची कित्याक लग्न जावचे पयलींच ती गर्भीत जाली आनी ती चिंताली आसली कशे तरेन हे परिस्थितींतली ती भायर सरतली म्हूण. ती जायती समजिकाय तिका मेळोंक ना. तिच्या पुता बरोबर जेन्ना ती आसली तिच्या पुताक जायते अवघडाय आसल्यो, जायते त्रास जाताले ते फारिसे आनी धर्मशास्त्रांक घडये ती चिंताली आसली आपणाच्या पुताक सगळें बरें करता आसतना कित्याक दुसरे ताका नाकारतात काय म्हणून. आनी शेवटाक जेन्ना आपलो पूत खुर्सार उमकळटा आसतना कित्याक ताका असलें मरण फावो जालें काय म्हूण ती चिंताली आसत घडये. आनी हातूंतल्यान ती आमकां दाखयता मोगाच्या भावान भयणो की आमी कसली परिस्थिती जावं ती आमी आमचें ध्यान मन देवाच्याच कुशीचेर आमी दवरूंक गरजेचें. आनी तिच्या जिवितांत तिणें जायतें तेंच केलें. देवाक कितें जाय तेंच केलें. दुसरी शिकवण आमी घेवंक जाता ती म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, आमच्या जिवितांत दूख आनी कश्ट आसतलेच. आनी हेंच आमी जिवितांत पळयता. तिका जायतें दूख जालें जेन्ना तिणें आपल्या पुताक पळयलो, ताचे कश्ट पळयले. दूख जाल्लें आसलें एक आवयचें काळीज. आनी ती म्हणटा की ती आमकां दाखोवंक सोदता की हें दूख आमच्या जिविताचे एक भाग कसो आनी तें आसूंकूच जाय. पूण तें आसून देखून तें आमकां एक घोटाय दिता की आमचे दोळे आमी देवाचेरूच रावून देवाचेरूच आमी आमचो विश्वास दवरूंक. जशें तिणें केलें तशें तिणें आपलो भावार सोडूंक ना. ती देवाचेरूच विश्वास दवरून रावली. ती देवाचीच खुशी करूंक रावली. आनी मोगाच्या भावान तिसरें म्हणल्यार आमकां शिकयता म्हणल्यार आमी आमच्या जिवितांत देवाचीच खुशी करूंक गरजेचें. देवान कितें आमकां दिलां तें आमी करूंक गरजेचें. आनी तातूंतल्यानूच आमकां खुशालकाय आनी आनंद मेळटलो म्हूण हें आयची परब आमकां शिकयता. मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमी भाग्यान मारेच्या निश्कळांक काळजाचें नियाळ करता आसतना आमकां ती एक उदाहरण आनी एक नमुनो कसो आमी आमच्या जिवितांत घेवंक जाता. आमी कशे भाशेन आमचे दोळे देवाचेर लावन देवाची खुशी करूंक जाय ती आयज ती आमकां शिकयता. तर आमी आयच्या दिसा मागण्यांत बसता आसतना आमी देवा लागीं हीच करपा मागुया की आमचें काळीज ताचेरूच लावंक, आमचे दोळे ताचेरूच लावूं आनी ताचीच खुशी करूंक आमकां बळ आनी शक्ती आमी मागुया.